friends, good morning and welcome back to my channel. आयज न्हू फ्रेंड्स सॅटर्डे ओके आनी म्हाका जाला खूब थंड थ्रोट दुखता हिंगा कानूय दुखता हिंगासर वातूय दुखता हिंगा भुजा कडेन ओके सो म्हाका याक्की लेफ्ट सायड म्हाजी दुखता थोंडान ती ओके आनी म्हजो आवाज पळय पडला तो म्हाका कडेक म्हजो आवाज स्लो येतलो आनी डिफरंट येतलो ओके सो थोंडान थोंड बी कांय पिवंक ना कांय ना सडनली म्हाका थोंड जालें ओके आनी दोय दुखता म्हाजो पळय हिंगासर दो मातसो सुजलोलो आहा पळय ओके सो येस हांवें थोंड पिवंक ना खावंक ना कांयच ना गाजर का हलवा केल्लो तुमी पयलो आसतलो व्लॉग्सांनी हेजे पयले व्लॉग्स घातले तितून की हांवें गाजर का हलवा केल्लो तो पासून खावंक ना बट हांव नको म्हाका कशें थोंड जालें कितें पळय ते मे बी बिकॉज ऑफ वेदर ऐसा थोडाय बी खूब पडटा पळय तेजी आसतली ह्या दिसा फंक्शनाकूय खंय वचोंक ना लास्ट 18 वेडिंगाक गेल्ले पळय तें ताज्या उपरांत आनी खंयच्याच फंक्शन्साक एटेंड म्हणजे फंक्शन्स एटेंड करूंक ना कालूय आमकां रोस आहलो पोरूय आमकां रोस आहलो बट हांव वचोंक ना बिकॉज म्हाका बरें दिसना म्हण सो येस आयजूय आमकां वेडींग आहा पळयतलें हांव म्हाजी सिट्युएशन कशें आहा ती बरें आहा जाल्यार हांव वयतलें आयज पूण वेडिंगाक म्हाका एक्चुली वचोंक जाय कारण ते म्हजे फ्रेंड आनी ते म्हाका स्पेशल इन्विटेशन घेवन घरा कडेन येयल्ले लायक म्हाका इनवायट करपाक स्पेशल इन्विटेशन घेवन म्हज्या घरा कडेन येयल्ले सो तेका लागून मागीर आंतोनी म्हणपाक लागलो म्हाका वच लायक ते इन्विटेशन घेवन घरा कडेन येयलां सो बरें जायना न्हू बट हांवें म्हटलें इफ म्हाका बरें दिसता जाल्यार हांव वयता ना जाल्यार आंतोनियोकूच हांवें मागीर ताका विश करून यो म्हटलां कित्याक आयज आंतोनियोकूय काम आहा सो हांवें म्हटलें तुजें काम जाल्या उपरांत मातशें ताका हॉलान वचून विश करून यो कित्याक वेडिंग आमकां आहा सावथाक आनी आंतोनियो आहा आयज कामाक सावथाकूच ओके सो ताका लागून पळयतलें कशें कितें जाता पळय तें आनी आमगे घरा कडेन चलता काम तुमी म्हणटा कितलें काम काय म्हणून एक्चुली आमचे शेड बी सगळें घालून जालें ओके सो ती पोत्री वयर काडटा तेन्ना न्हू मातशें कडेन आमचें हिंगासर हें जालें बॅल्कनीन बी शिमीट फुटोन हें जालें म्हणजे पोत्री वयर काडटाना पोत्री आदोन बी शिमीट पडल्या सो ते टचअप करूंक जाय आनी वयर टॅरसीर थिंगासर क्रॅक्स येयल्या म्हणजे तेंच्यांनी ते वेल्डींग म्हणजे ते पोल घालताले न्हू तेंच्यांनी ते वेल्डींग मारतना थोडे तेंच्यांनी हें केल्लें फोडलेलें सो तेका लागून थिंगासर लायक शिमीट आनी मारून ते टचअप करपाचें आहा आनी आतां शेड घातल्या न्हू ताच्या वयर बॉर्डरीक शिमीट घालूंक जाय नाजाल्यार पावसान उदक भितर येतलें न्हू सो तेका लागून सो तो बारीक खूब काम आहा सो ते आयज ते येयल्यात करपाक तें काम सगळें सो तुमकां दाखयता हांव लायक कितें जालां कितें पळय तें ओके सो तेका लागून ते ना येयल्यात कामाक ताका लागून हांव म्हटलें कितें बेगीन उठोन आयज फ्रेशन अप बी जावन ब्रेकफास्ट बी करून रेडी रावतलें कित्याक म्हाका तांकां दाखोवंक जाय खंय कितें आहा पळय तें सगळें फायनल करून घेवंक जाय आनी आयज आंतोनियो ना सो तेका लागून डॅडीशीन कांय तें म्हणजे जावचें ना एकल्याशेनूच पूण तरी पूण डॅडीन तांकां उदक आनी कितें सगळें म्हणजे रेडी करून दवरलां वयर आमची टांकी आहा न्हू सो थिंगासान डॅडीन तांकां डायरेक्ट उदक दिलां ओके सो थंय बारीक डॅडीन तांकां रेडी करून दवरलेलें ते येवचे पयलीं सो ते आत्तां येयले 9 o'clock सो आतां ते रेडी करता शिमीट रेंव आनी खडी घालूंक जाय मातशी कित्याक वयर मातशी खडी शिमीट आनी रेंव मिक्स करून बेतो कहो घालता न्हू ते भाशेन घालूंक जाय ओके सो तुमकां दाखयता मागीर थोडे क्लिप्स काडटा हांव वयर वयता तेन्ना आनी म्हाका चडूय उलोवंक जायना हॉरस मारता उलयतना आय डोंट नो म्हाका हें फर्स्ट टायम जालां सामकें हिंगा बी आख्खो थ्रोट दुखता गाणबुणा बी तरी कांय ना जस्ट थंड तें नॉर्मल थंड म्हणपाचें आनी काल म्हाका हिंगासर लेफ्टान लायक कॅच येयल्ल्या भाशेन येयलो आनी दुखोंक लागलें चड जालें आद पासून मूव करूंक जायना अही लेगून मान घुडावंक जायना आतां तरी मातशी जाता बट स्टील म्हाका दुखता मागीर आंतोनियाक मातशें सांगलें म्हाका मूव काड म्हणून पळय तेन्ना मागीर लायक बरें दिसलें आनी लायक तितलें हें ना पेन नाहलो बट आतां मातसो आहा पळयता चड जायत जाल्यार मागीर पत्तो हांवूच मूव काडटा आनी तुमकां दिसता आसतलें जाम न्हू थोडान तें आनी कांय न्हू आनी म्हजो दोर रेड जाला पळय मातसो दुखता म्हाका तो कित्याक म्हज्या आख्खी लेफ्ट सायडी दुखता म्हाका सो थोडान ती आनी कांय ना आनी ताव लायक बोगोर हें जाता ड्राय जाता
आनी कॉफ तुमकां सांगपाचेच न्हू, कॉफ येता सामकी, खूब सामकी कॉफ येता म्हाका. थोणाची ही ड्राय, पयलीं ड्राय येताली, आतां सामकें थोंड कॉफ येता येन्ना. ओके, बाबाकूय थोंड जालां, ताका म्हणटू तितलें ताका बेश्टें मायल्ड आहा, ताका घोडीक तें म्हाजें तें येयला आसतलें, बट मायल्ड म्हणून सोडूंक जायना न्हू, बट ताजें मेडिकेशन चालू आहा. ताका मेडिसिन्स दिली डॉक्टरान बीन न्हू, सो ती हांव घालता ताका. जाता तितलें हांव ताका घरा कडेन करून दिता. एक्चुली हांव फास्ट फूड बी तसलें कांय खायना, वान्स इन अ वायल खायलें जाल्यार, कित्याक म्हाका म्हणटू पचोना, म्हाका रोखडें फूड पॉयजन जाता भायलें खायत जाल्यार. सो ऑयली बी ताका दिना आमी चड, बाबाक ना म्हण आमी खायनात ऑयली. बट जाता तितलें आतां हांव ताका ब्रेकफास्टाक तिजान कोत्तलें ताका आनी म्हाका. ओके, डॅडीक हांवें मातशें दूद घेवन यो सांगलां, सो बाबाक आनी म्हाका तिजान कोत्ता, कित्याक बाबाकूय मातशें थोंड आहा, ताका तिजान मातशी हीट न्हू, सो ताका लागून ताका थोडेशें हांव दुदान तिजान कोत्ता, म्हाका आनी बाबाक आनी दोगांयकूय ब्रेकफास्टाक कोत्ता आयज. ओके, जाली म्हाका दिसता 10 o'clock जाली, कित्याक हांव रेडी फ्रेशन अप जाता, मागीर बाबाक रेडी कोत्ता, मागीर म्हाका रोप सुकोवंक घालपाचो तो बी घातलो हांवें, आनी आतां ब्रेकफास्ट कोत्ता आमी. ओके, सो तेजे पयलीं हांव ब्लॉग स्टार्ट कोत्तलें आनी तुमकां सांगतलें, लायक हांवें क्लिप्स एक्चुली न्हू शूट करून दवरले जायते, बट उलोवंक ना एकाय क्लिपान, बिकॉज म्हाका उलोवंकूच जायना. आनी आयज जाल्यार सामकें म्हणजे ते इतलेच तरी आहलो आवाज ना न्हू, हेज्यावन मातसो लो आहलो, बट म्हाका न्हू खरोच मारताली उलयतना, सो जायना आनी खोकली येताली. सो क्लिप्स काडून दवरले हांवें. ओके, मी फाटीं व्लॉग्सान पळयल्ले आसतले, फाटीं हांवें व्लॉग घातलो पळय तितून पयलें आसा आमी काबड बाय करून गेल्ली बीन पळय ती. सो तेन्ना आमी हें बाय केलां, टी व्ही दवरपाक एक टेबल शोकेश, मागीर एक टेबल केला ऑल्टरा पोंदाक दवरपाक, आनी एक मॅट्रस केला आमी. ओके, सो ते शूट केल्ले हांवें, बट ताका सगल्यांक हांव वॉयस ओवर घालतलें. ओके, हेज्या पयलींच येतले ते व्लॉग, हो घडीक लेट येतलो, हो ताजे उपरांत येतलो व्लॉग. ओके, सो तितले आमचो तुमी तो व्हिडिओ पळयतली. ओके, ह्या दिसांनी बारीक बारीक कितें कामां करपाचें तें चालूच आहा आमगेर, कितें हाडपाचें, कितें खंय कितें फुटलां मोडलां तुटलां तें सगलें करपाचें, हें सन चालूच आहा. सो तुमकां आतां वयर वयता आनी दाखयता, लायक कितें जालां कितें पळय तें. शेडूय केल्यार रेडी, बट हांवें तेजें कांय शूट करूंक ना, शूट करून दवरतलें हांव, मागीर तेच्या उपरांत वॉयस ओवर घालता हांव. ओके, सो वयर वयता आनी तुमकां दाखयता हांव, आनी तेच्या उपरांत मागीर हांव ब्रेकफास्ट करपाक वयता, आनी मागीर पळय तें शूट करून मोदें मागीर शूट करून ना जाल्यार मागीर हांव तुमकां डायरेक्टली इवनींग, इफ हांव वॅडिंगाक वयता जाल्यार डायरेक्टली तुमकां इवनींग टायम मेवता. ओके, सो चलो आतां वयर वयता तुमकां दाखयता आनी मागीर मेवता. ओके, सो फ्रेंड्स अशें न्ही पळय बॉर्डर फुटलेली आहा. ओके, ताका पत्री घालताली बीन न्हू की तेन्ना, सो ती सगळी टच अप करूंक जाय. आनी हांगा सगळ्याक जाल्या ती, आनी हांगासर येयला क्रॅक. ओके, हो फोडून काडून मातसो हांव फोडटलें तें हेजेर बेतो मारतलें ह्या पोला सयत. ओके, तशेंच वयरूय आहा सेम, बेगाक बेतो घालपाक सांगला. सो म्हाका आनी बाबाक हांव आतां करता तिजान. ओके, सो हांवें तितून घातला दूद, नाचण्याचें पीठ आनी माडाचें गोड. आत्तां तो लायका येवंक जाय बरो खतखतो, आनी माडाचें गोड इरोंक जाय, मागीर इरोल्या उपरांत तें मागीर ब्रावन जातलें. आतां तें वायट आहा न्हू, मागीर कलर चेंज जातलें. ओके, आनी हें पातोळ आहा तेंय बीन मातशें दाट जातलें, दाखयता मागीर हांव. ओके, पळय हें आतां हेजो कलर चेंज जाला. ओके, आनी तें दाटूय जावपाक येयला आतां, आनी मातसो धरपाचें मागीर तें काडपाचें, मातशें हेंच काडूंक जाय तें, म्हणजे चडूय दाट जाल्यार उपरांत काडूंक फावना, बिकॉज मागीर तें कूल डावन जाल्या उपरांत न्हू नॉर्मल टेम्परेचर येयल्या उपरांत मागीर तें आनीक दाट जाता, खावंक बरें लागना तें. मातशें हें लिक्विडी फॉर्म आसा जाल्यार खावपाक बरें लागता. आनी एक्चुली हितून नाल्लाचो रोस काडून घालीन बेस्ट जाता,
या आता शॉर्टकट केला दुधान नाल्लाच्या रसान करीत आनी वेस्ट जाता सारकें खावपाक. आतां बेश्टे दुधान केला बिकॉज मॉर्निंग टायम आतां टायम ना म्हाका कडेन. म्हाका मागीर ब्रेकफास्ट करून तेका कामदारांक पळोवंक जाय. तेका सांगूंक जाय खंय लाय कितें तें तेका फास्ट फास्ट केला. तेका खतखतो येता बरो आनी मातसो धरता मेळटा. हेका एकूच माडाचे गोड ते चाक आसता न्ही एकूच हे ते मोठे हे आसता न्हू ही सायज एकूच घातला हांवें ते बरें घालूंक ना. तुमकां कडेन तें खूब दिसता आसतलें व्हिडियो बट खूब ना धाकटुली कडाई वर आहा तें. हॅलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. सो हांव तुमकां मॉर्निंग मेळ्ळें ताचे उपरांत कांयच हांवें शूट करूंक ना कारण म्हाका उलोवपाक जायना. तुमकां म्हज्या आवाजाचेर कळटा आसतलें म्हजो आवाज पडला. म्हाका उलोवपाक पासून जायना, उलयतना म्हाका फोर्स घालचो पडटा. सो ताका लागून ओके इवन हांवें फोर्स पासून गायलो जाल्यार म्हजो आवाज सुटना, ल्हान येता. हांव नको तुमकां म्हजो आवाज क्लियर येतलो काय ना तो, बट म्हाका आयचो व्लॉग करपाक जाय कारण आयज म्हज्या फ्रेंडाचें वॅडींग. ओके फ्रेंड म्हटल्यार शी इज अ ब्युटिशियन. ओके म्हज्या बाबाच्या बॅप्टिजमाक, बाबाच्या फर्स्ट बर्थड्याक बीन ताणें म्हजो मेक ओवर बी केल्लो, म्हज्या भयणींचो बीन. ओके सो थांबनेलार बी पळोवन कॉल आसतलें कोण कितें पळय तें. सो येस सेनोझेल. ओके सो तेज्या आयज काजार. ओके सो कॉंग्रेच्युलेशन्स टू क्लायड एंड सेनोझेल. मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हॅपी मॅरीड लायफ. ओके सो हांव आतां रेडी जाला. ओके हांवें आउटफीट घातला ब्लू कलर ड्रेस. हो लास्टीक क्रिसमसाक गेलो ताचे उपरांत घालूंकूच ना. क्रिसमस न्यू इयराक कित्याक तरी घालिल्लो हांवें, ताचे उपरांत घालूंक ना. सो हांवें म्हटलें आयज हांव घालतलें. ओके आनी बाबाक रेडी करून दवरला. बाबाक मातशें स्लोवान टी व्ही लावन दिलें हांवें, नाजाल्यार तो मस्ती करता. ताका वायट शर्ट घायला तो धाटी करतलो. ऑलरेडी तेणें इन केल्लो शर्ट काडलो भायर, मस्ती करता हिंगा. ओके सो आतां टायम जाला 7 o'clock आनी आमकां वॅडींग आहा द विलेजान. ओके नुवे. सो आतां भायर सरपाची आनी 10-15 मिनट्सान. ओके सो पावल्या उपरांत थिंगासर हांव शूट करतलें, पळयता कशें कितें जाता तें. ओके कितल्यांक पावता आनी कितें पळय तें ताच्या प्रमाणे मागीर हांव चान्स पडत जाल्यार शूट करतलें. ओके सो हांव वचपाकूय नासलें. शी इज वन ऑफ माय फ्रेंड. सो म्हाका वचपाक पडलें. एक्चुली आंतो तें म्हणटालो म्हाका आपूण काजार आपणाचें जाल्या उपरांत आपूण ताका वीश करून येता म्हण हॉलान. बट हांवें म्हटलें नाका, तें घरा कडेन म्हाका इन्विटेशन दिवपाक येयलें, प्लस ताणें म्हाका वॉट्सॅपार धाडलेलें. सो ताका लागून हांव वयता. म्हाका जिवाक बरें दिसना बट स्टील हांव वयता. ओके सो येस आतां हांवें रेडी करून दवरला सगलें आमचें. हांव बाबा मामी आनी हांवें एल्डोक सांगला. ओके ही इज वन ऑफ आवर चायल्डहूड फ्रेंड आमच्या थिंगासर लालतनचो. ओके सो ही इज कमींग वीथ अस टुडे. ओके ताचे पयलीं तुमकां फूल लूक दाखयता म्हजो. बाबाचो दाखयता आसलें पूण बाबा आख्खो जाला मेस. ताणें आख्खो शर्ट बट काडून भायर टी व्ही पळयता हिंगासर केवता कितें करता बेडाचेर. ओके सो चड आनी उलयना कारण म्हाका जो मागीर न्हू आवाज म्हणजे थ्रोट मागीर दुखोंक लागता चड उलयल्या उपरांत. सो ताका लागून पळोवया केन्ना हें थोंड बरें जाता, म्हजो आवाज नॉर्मल जाता तो पळोवपाचो, केन्ना बॅक टू नॉर्मल म्हणटा पळय तशें केन्ना जाता कितें तें म्हाका खबर ना. पळोवया. ओके आनी आयचे कामाची अपडेट तुमकां दिता. आमचें सगळें काम जालें. ओके तेजो कांय शूट करूंक ना हांवें, तें तुमकां म्हज्या नेक्स्ट व्लॉगान दाखयतलें. फायनल तें आनी काम करता बीन कांय दाखोवंक ना. सो हांव तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान मागीर तें सगळें शूट करतलें आनी दाखयतलें. ओके शेड कशी घातल्या, कितें केलां आनी कितें सगळें तें त्या व्लॉगान तुमकां सांगतलें. ओके सो ह्या आनी व्लॉगान तें मिक्स करूंक ना. ओके सो आतां आनी कांय उलयना चड बिकॉज मागीर म्हाजो ताळो दुखता.
चड उलयलें आपण. सो हांव तुमकां डायरेक्टली हॉलान पावल्या उपरांत मेवता आनी कांय वाटेक बी कांय शूट करचें ना. ओके, सो सी ऑल. हांव तुमकां मागीर हॉलान पावल्या उपरांत मेवता. सो हो हायचो म्हजो लूक. ओके, आनी बाबा म्हजे हिंगा शूज घालता आपूण. एका शूज जाल्ल्या भाशेन म्हजे हिल्स घालून भोंवता आपूण. ओके, सो म्हजो आयचो लूक शॉर्ट ड्रेस घायला हांवें. ओके, ब्लू कलर. ओके, तुका जाता रे म्हजे शूज ते? एका पळया म्हाजे शूज घालून भोंवता. तोडशी हांवें ते शूज मॅचींग घायल्या म्हज्या ड्रेसाक. ते मॅच जाता ब्लू. तुका जायना ते शूज म्हजे? पळय, पूट यो शूज मरे, पूट यो शूज. आपणाचे शूज घालूंक सोदना तो. हांव म्हजे घालून भोंवंक सोदता. जायना जायना हूंय तो जाता ते लेसी सोड आनी घाल. पळय यो शर्ट मेळो करनाका तो. चलो या आमी. से हाय टू एवरीवन. एड्रियन look here. Adrian, say hi to everyone. Adrian, say hi. हो क्लिप न्हू फ्रेंड्स हांवें घरा कडेन येतना शूट केल्लो आमच्या पेंजीम ब्रिजाचेर. बिकॉज आमचो पेंजीम सिवील कोर्ट आहा न्हू ताका बऱ्यो लायटी घायल्ल्यो. कित्याक 26 जानेवारी रिपब्लीक डे आहलो न्हू, सो ताका लागून आनी पळोवंक बी बऱ्यो दिसताल्यो. ओके, आनी वेडिंगाचे थोडेशेच क्लिप्स हांवें घायले बिकॉज म्हाका कांय शूट करपाक मेळोंक ना. आमी मातशी लेट पावली सो ताका लागून. ओके, आनी मिक्स डांस बी मेळ्ळो म्हाका, बट हांवें तो आनी कितें घालतलें सो ताका लागून थोडेशे दोनूच कितें क्लिप्स घायल्यात ते. ओके, आनी हे थोडेशे फोटोज आमी वेडिंग जाल्या उपरांत क्लिक केल्ले पळय ते हांवें घातल्या. ओके, ते तुमी पळया आनी हेजेरूच हांव म्हजो व्लॉगूय एंड कोत्ता. ओके, इफ लायक जाला जाल्यार लायक करा आनी शेअर करा.